Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. म्हादय रिवरची सॅलिनिटी पळोवपाक दोन सायंटिस्ट जे रुडकी ही जी सायंटिस्ट संस्था आसा तांचे मार्फत गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान जे नॉमिनेट केले त्या गोंयांत आयल्या आनी हे गोंयांत अणकुंबी कळसा बंडोरा त्यानंतर साखळी त्यानंतर वयलो भाग जो आसा थंय पर्यंत ते येवन सगळें चॅक करून गेले अशें आमकां कळ्ळें. ह्या दिसाक तुमी जी सॅलिनिटी चॅक करता ज्या जाग्यार 150 इंच पेक्षा वयर पावस पडटा थंय तुमकां सॅलिनिटी सारकी मेळटली काय कितें काय फाटल्या दारान तांचे प्रोजेक्ट कर्नाटकाचे प्रोजेक्ट एप्रूव करून तांकां NOC दिवपा खातीर तुमी हें करता कारण सॅलिनिटी इन गोवा ही हायेस्ट सादारण फेब्रुवारी मार्च एप्रील आनी मे आसता आनी ती साखळे सारक्या वाठारांत न्हय कारण साखळेच्या वयर मोठें धरण आसा आनी ह्या धरणांतल्यान जेन्ना उदक सोडटा तेन्ना नॅचरली सावें उदक सलायन वॉटरा मेळटा तेन्ना ती सॅलिनिटी आपोआप कमी जाता. ह्या दिसाक सुद्दां कुमारजुवा कॅनलांत सॅलिनिटी कमी आसता, उसगांव सायडीन सॅलिनिटी कमी आसता, पाळी सायडीन सॅलिनिटी कमी आसता. कित्याक कारण वयलें जें म्हादयचें उदक येता सावें उदक हें सगळें थंय पसरलेलें आसता. वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराक जे कोण ते सायंटिस्ट आयले तांकां आनी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की फेब्रुवारी 15 तारखे नंतर नॉट फेब्रुवारी 15 मार्च 15 एप्रील ह्या भितर आनी 15 एप्रील ते 25 मे पर्यंत जी सॅलिनिटी सबंद रिव्हरींत वाडटा ती फक्त तितले पुरती मर्यादीत चॅक करूं नाका. खांडेपार ब्रिजा कडेन सादारण 15 फेब्रुवारीच्यान ते 25 मे पर्यंत सॅलिनिटी टेस्ट करा. जर मुख्यमंत्र्यान तांकां पत्र बरोवन हें सगळें सारकें करपाक लायलां जाल्यार हेंय मुख्यमंत्र्याचें आनी वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराचें कर्तव्य आसा आनी हो जी सॅलिनिटी तांणी आतां जो रिपोर्ट सेंट्रलाक धाडला वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट थंयचो इमिजिएट तो रिपोर्ट आमकां आमचे जे गोंयचे सायंटिस्ट आसा तांकां दाखोवचो तो ओपन करचो विधानसभेत आनी सगळ्या लोकांक सांगचें की सॅलिनिटी ह्या दिसाक कितली आसतली.